जेजू आमच्या तुझे सोशीत गाऊन गाऊन आम्ही येता तुझे बेस्त आमकां मागता तुझे वेगीत आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या आयचे मिसाचे भेटेन. ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता. कालच्या दिसा सोंपून गेल्ली जोझफीन डिसुजा हे आमचे भयणी पासत देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आमी मागुया आनी तिच्या घोराब्याक फावो ती बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता. आयज जोकी फेर्नांडीस आनी रिना गॉन्साल्वीस आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. सांताना आनी आंतोनियो रॉबर्टो क्रास्तो आयज आपल्या लग्नाचो दीस मनयतात. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. कोविड-19 हे पिडेक सांपडलेल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणां पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन मिनी आनी ताची फामील, कातरिना रॉड्रिगीस, मिनोश्का फेर्नांडीस जे प्रेग्नंट आसा ताचे पासत मागुया. लिवेलिन फेर्नांडीस, मॅक्सिको लासो, जुझे गामा, प्रिस्का कार्वालो आनी मॅरी हांचे पासत खेरीत भाशेन मागुया. ह्या सगळीं जीं कोण बरीं नात, जांचीं नांवां आमी घोडे बरोवंक ना आनी जांचीं नांवां आमी काडूंक ना, सगळीं जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात, आपल्या घरांनी आसात आनी हे पिडेचेर आड झुजतात, तांकां सगळ्यांक पिकोवणेचो हात लाय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. आमच्या दोतोरां नर्सी पासत आनी आमच्या सरकारा पासतूय मागुया. हे सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो, देव आमचे सवे आसा आनी जायते फावटी आमचे मदें आसलेल्या देवाक आमी वळखूंक विसरता. ही देवाची वळख फावो ते परी घेवंक आमकां पवित्र आत्मो देवान बासायला. जेजून बासायल्लो हो आत्मो आमकां दिला. ताका जायते फावटी उक्ती रावंक आमी चुकल्या. असल्या आमच्या चुकीचे देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक भोगसणे मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तणान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समरमता. तो मोहिमेन परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोषभरीत काळजांनी ताका घेवंक दयाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणा. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलूच्या सांगाता वेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले वेगी पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आरियोपागा मदें उबो रावलो आनी असो उलयलो, आतेनकारांनो, सगळेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयता. तर तुमच्या शारांत भोंवतना आनी तुमच्यो धार्मीक
यादगिरी एकान एक पळयतना वळखो नासलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी वळखो नासतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट करता. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलेंय रोसला तो देव स्वर्गाचो आनी प्रितुमेचो दोनी जावन मनशाच्या ताचे भितर आसा तितलें रोसला हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलेले भाशेन मनशाचे सेवे चाकरेचे ताका गरज ना, कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तो तोच. आखी प्रितूम भरूंक एकाच मनशा तावन सगळे मनशाकूल ताणें उत्पन्न केले. ह्या भायर एक एक राष्ट्र कितलो काळ तगचें तें ताणें थारायलां आनी अमक्या अमक्या गांवांक शिमो घाल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सासपूण जाल्ले परी मनशांनी आपणाक सोडून काडूंक देवान अशें केलां. तरी तो आमचे तावन पयस ना, कित्याक ताचे सवे आमी जियेतांव, भोंवतांव आनी आसांव. जशें तुमचे मदल्या कांय कवयांनी सांगून दवरलां, आमी खरेपणी ताची भुरगीं. आमी देवाची भुरगीं म्हणटच देव मनशांचे कळेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगाराचे रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना. असल्या नेनारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना, पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता. कित्याक संवसाराची प्रामाणीकपणान नीत करूंक ताणें एक दीस थारायला आनी एका मनशाक नितीदार नेमला. आनी ह्या मनशाक मेळ्ळ्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या. मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदता. म्हणयात स्वर्ग आनी संवसार भरला तुजे म्हणयात स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्गार तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात, उंच मळबार ताची वाखाणणी करात. ताका वाखाणात सगळे तुमी ताच्या दुतांनो, सगळे तुमी ताच्या दोलबारांनो ताची वाखाणणी करात. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. प्रितुमे वेले राजा आनी सगल्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुनसुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी, चेडे आनी चेडवां, तशेंच सुपुल्लीं भुरगीं आनी दुदाची बाळकां. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ती सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू, कित्याक ताचे एकल्याचेंच नांव थोर व्हरतें. स्वर्गार आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. आपले परजेचे बळ आनी पदवी तो वाडयता. ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त. इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेंत घेतलेली परजा. जबाब स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उर्गार जेजू म्हणटा, हांव बापा कडेन मागतलो आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवे सदांकाल आसतलो.
Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorves porak soy soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोच शिकयतलो, कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो, आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो. तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हळां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, देवाची वळख आमकां सगल्यांक आसा. आमच्या बावतिजमांत आमच्या काळजान हें सोत रिगयलेलें आसा, हो उजवाड. आनी ह्या उजवाडान देवाची वळख आमी वाडटा आसतना घेयत रावता. एके वाटेन शिकोवणे वरवीं, दुसरे वाटेन आमच्या अणभवा वरवीं. आमचो अणभव तशेंच आमी घेता ती शिकवण आमकां देवाची वळख दिता. आनी ह्या पासत दोतोन आसा. आयज पयल्या वाचपान आमी बागेवन पावलुच्यो भोंवड्यो ज्यो आसात तातूंतली एक आयकता. ग्रीक लोक आथेन शारान रावतालो, वो ग्रीस हांगासर. आजून पासून थंयसर ह्यो याददिस्ती ज्यो कांतयल्ल्यो आसात मार्बलाचेर, मार्बल स्कल्पचर्स जे आसात ते थंयसर आमकां मेळटात. वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हातूनय ते आसात. आनी हे कांतयल्ले जे स्कल्पचर्स आसात तातूंत मनशांचीं रुपां आसात. थोडे धांवपी आसात, एथलीट्स आसात तांचे आसात, थोड्यो तांच्यो डेइटीज आसात. म्हणजे जें रूप तें देवाचे गूण जे आसात ते मनशाच्या रुपान पळोवंक सोदतात, त्यो सगल्यो थंयसर कांतयल्ल्यो आसात. बागेवन पावलू जेन्ना ही शिकोवण दिवंक ग्रीक लोकांक भेटूंक गेल्लो आथेन शारान, तेन्ना हो लोक एके भशेन आपणाच्या मनाचो ते आपूण व्हड म्हूण समजतात. भोव करून तांचें चिंतप, तांची जाणवाय जी आसा ती सगळ्याहून व्हड अशें ते समजतात. आनी ह्या पासत बागेवन पावलू तांची तोखणाय करता. तुमी बरे गिन्यानाचे, व्हड गिन्यानाचे, पूण तुमचे मदें एक हे जे ह्यो याददिस्ती ज्यो केल्ल्यो आसात तातूंत एक आल्तार आसा वळखो नासलेल्या देवाक. आनी हो वळखो नासलेलो देव कोण तो हांव तुमकां सांगता. हो एक पावलू घेता जेजू तांकां दिवंक. आनी जाका तुमी वळखनात तोच तो देव, जाणें स्वर्ग संवसार रचला आनी आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ह्या संवसारान धाडला. आनी जेजू जाणें कोश्ट मरण सोंसून पुनर्जीवन जालो तोच देव तो. ही शिकोवण जेन्ना दिली तेन्ना थोड्यांनी मानून घेतली, थोड्यांनी मानून घेवंक ना. थोड्यांनी म्हणलें आमी तुजें मागीर आयकता, कित्याक हे ग्रीक लोक पुनर्जीवन पण मानून घेवपी लोक न्हय. तरी आसतना भावार्थ तांचे मदें पवित्र आत्म्या वरवीं जागलो आनी थोड्यांनी ते मानून घेतले. ही शिकोवण मानून घेवन त्या उपरांत ही शिकोवण सगल्यांक मागीर मेळटली. भाव भयणीनो, आयज पासून आमी आमचो देव सोदतांव गाय. जरूय आमकां ओळख आसा, जरूय आमकां अणभव जायते फावटी आसा, आजून पासून आमी आमचो देव सोदतांव गाय. मेळ्ळा गाय आमकां देव, काय आजून
आमी आमकां मेळ्ळल्या देवाक ओळखूंकूच ना. हें सगळें आख्खें सोत समजून घेवंक आमच्यान आमचेच वस्तुंगी जायना. जेजू आपल्या शिसांक पयलींच कोळीत करून दवरता आनी ह्या पासत आख्खें सोत समजून घेवपाक स्वताचो आत्मो तुमकां येतलो. शारुती तुमकां बाप पाठयतलो. बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एकूच देव, जरूय ते एक जण, एकेकल्याक आपआपलें काम आसा, पूण बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो एक देव म्हणटोच हें सगळें देवपण तांचे भितर आसा. तरी आसतना जेजू म्हणटा, जें कितें तो तुमकां शिकयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो आनी जें म्हजें तें सगळें बापाचें, वो जें बापाचें तें सगळें म्हजें. समजून घेवंक घडये इल्लेशें अवघड. आनी ह्या पासत हो पवित्र आत्मो आमकां गरजेचो. आनी पवित्र आत्मो जेन्ना हो उजवाड आमकां दिता तेन्ना हें पूर्ण स्वत आमच्यान समजूंक जातलें. ते मेरेन आमी जो अणभव घेता देवाचो, आमी जी शिकोवण घेता देवाची, ती एकामेकाक आमी वांटून दिवंक. भोव करून जेन्ना अवघडायो आसात, भोव करून ही आतां आमचेर परिस्थिती आयिल्ली आसा, ही महामारीन खेरीत भाशेन देवाक ओळखून घेवंक, एकामेकाक हो देव आमी वांटूंक आनी हे भाशेन देव अणभवान आनी देव शिकोवणेन आमी वाडूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागून घेवया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेत आमच्या नाट्य पवित्र शुभेच्छा सर्वेस्पर मानून. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या, तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग सोंपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं,
स्वर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामे येता सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण ससूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोठुया. सोम्या Jesu, आमी ओडोका आनी काशीतले पियेता. तितलेच पापी तूं वैभवान येसू, आमी तुजें मरण परगोठा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुल्नी जोझफीन हिची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजी इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सुरवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाचो अणभव आनी देवाची शिकवण घेवन आमी देवाचे ओळखीन वाडत वेता. हीच ओळख पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं आमकां सारकी फावो कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयलेलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतन राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढिले आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोमी म्हणटा तुमकां हांवें संवसारांतले वेंचून काडल्यात आनी तुमी वचून फळां दिवच्याक तोखतात तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलय. आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाट करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची भोजवण आमी करतले आनी खेरीत भाशेन पेकोवणे पासत आमी मागतले. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड कर. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं
हांव प्रार्थना तुका हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो सगलो विश्वास म्हजो विश्वास एक आकुतीचे माये एक आकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे चुरचुरे कोर म्हजे हांव आयकता हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आसऱ्या आनी बोरवाशा बरवाशा पातक्यांच्या पातक्यांच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो आनी बोरवासो म्हजो बरवासो पाव म्हाका हांव म्हाका मोगा पासत मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात उगड म्हाका तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ एका पातक्या दुर्बळ पातक्या जो येता जो येता आनी आपल्याकूच आनी आपल्याकूच भेटयता तुका भेटयता तुका तुजो तुजो तुजी सासनाची सासणाचो चाकून कशी चाकोर कसो हांव आशिर्वाद हांव आशिर्वाद आनी आनी आर्गां आर्गां देवाक दिता देवाक दिता दिलो देखून दिलो देखून म्हाका म्हाका ताचे काकुतीन ताचे काकृतीन हो हो विस्वास विस्वास तुजे ताय तुजे ताय कात्री खात्री जशें हांव जशें हांव सोत मानता सत मानता म्हज्या सासनाच्या म्हज्या सासणाच्या साल्वासावाची साल्वासावांची कोटा कोटा जायती पावटी आदी जायती पावटी निर्भागी जावन निर्भागीपणान पडली कित्याक कित्याक हांवें तुका हांवें तुका उलो केलो ना उलो केलो ना हांव जाणा हांव जाणा तुजे मजतीन तुजे मजतीन हांव सोयत वतली हांव जैत व्हरतलो हांव जाणा हांव जाणा तूं म्हाका तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण मजत दितली म्हूण जर हांवें जर हांवें म्हजी भेट म्हजी भेट तुका केल्यार तुका केल्या तुजेर पातयेवन तुजेर पातयो पूण भियेता पूण भियेता पातकाचे ताळणेन पातकाचे ताळणेन तुजो आदार तुजो आधार मागोना जायन म्हूण मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो हो तर हो तर वर्तता उपकार वर्तता उपकार जो मागता जो मागता तुजे ताय तुजे ताय आनी हांव आनी हांव प्रातून मागता रातून मागता तुजे लागीं तुजे लागीं तुका दिसता तुका दिसता त्या प्रमाणे त्या प्रमाणे कोण भाशेन कोण भाशेन आनी केन्ना आनी केन्ना म्हाका तो मेळूं म्हाका तो मेळूं ओदीक करून अदीक करून एमकोणाच्या एमकोंडाच्या चपक्याच्या वेळार चपकेच्या वेळार सदांच तुका सदांच तुका उलो मारूंक उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका आनी म्हणून तुका ए माये हे माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका निर्मिनाका हांवें सांडून हांवें सांडू म्हज्या देवा म्हज्या देवा आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू भाग्यून मरे देवाची माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू भाग्यून मरे देवाची माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सुदो आनी सुदो तुजो पूत येसू भाग्यून मरे देवाची माये मा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बागिंती मारे भाग्यून मरे आदारती आदार दी ओदृश्टाक ओदृश्टा सांपडलेल्या मजत कोर मजत कर ओस्कोत काळजांच्या काळजाच्या माग माग पोरचे पासून पोरजे पासून जा शहरातील जा शहरातीन देवाच्या मुनियाऱ्यांची देवाच्या मुनियाऱ्यांची विनोद कोर विनंती कर सगळ्या देवा सगळ्या देवाक भेटयलेल्या भेटयलेल्या ओस्तऱ्यां पासत वस्तुऱ्यां पासून फावो कोर बाबा कर तुजो आदार तुजो आदार सगल्यांक सगल्यांक जे मागतात जे मागतात तुजो सासनाचो तुजो सासणांचो आलाशिरो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारीक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो
तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन. किरीत भाशेन ह्या वेळार सगळ्या पिडेस्तां पासत मागुया. सगळ्या पिडेस्तांक हो आशिर्वाद ह्या वेळार पावो म्हूण आमी देवाक विनवया. आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमया म्हजें मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं सोमया आसूं तुमचें सोबें. आनी तुमच्या आत्म्या सोवें. प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा. ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान बागयोन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतलीं आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक. तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक. तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक. तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक. शाश्वत आदाराची मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं.